मोगाच्या भावन भयणो, अमेरिकेंत डेटन ओहायो ह्या शारांत एक रेल्वे लायन आसा आनी त्या रेल्वे मदीं एक स्टेशन आसा, ताचें नांव जावन आसा. त्या स्टेशन आसा तें न्हू एक आमचे कॅथलीक सिमेटरी लागीं आसा आनी त्या सिमेटरीचें नांव जावन आसा कॅल्वरी सिमेटरी. आनी ह्या स्टेशनाकूय नांव दवरलां कॅल्वरी स्टेशन. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, ह्या स्टेशनाचेर ट्रेन रावना. ती फकत रावता जेन्ना कोणाकूच कोणूय रिक्वेस्ट करता जाल्यारच ती ट्रेन थंय रावता. आनी स्टेशनाचो गार्ड येता, जेन्ना हें स्टेशन येता तेन्ना म्हणटा दुसरें स्टेशन येता तें कॅल्वरी स्टेशन, कोणाकूच देवंक जाय जाल्यार रिक्वेस्ट करची. मोगाच्या भावन भयणो, असलीच हीच घोडी आमच्या जिविताच्या ट्रेनीची वोपार. आमी सगळे स्टेशना लागीं रावतात, पूण आमचे घोडी मार्केट स्टेशन वा आमचें स्कूल स्टेशन, आमी जायतीं स्टेशनां आसात आमच्या जिवितांत. पूण हें एक स्टेशन आहा मोगाच्या भावन भयणो, हें विंचून काडल्यारूच आमी रावतात, तें म्हणल्यार कॅल्वरी स्टेशन, कालवार स्टेशनाचें. आयज मोगाच्या भावन भयणो, शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां तींच उतरांनी म्हणटा, कोणाकूच कालवारी कोडें देवंक जाय कितें. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, कोणूय म्हजो पाटलाव करतलो जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपणाकूच आपलोच खुरीस ताणें उबारचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. जेजूचें आमंत्रण जें आसा मोगाच्या भावन भयणो, तें बरेंच स्पश्ट, तें थंय कांय तडजोड कांय ना. तो स्पश्टपणी ताचें आमंत्रण आमकां दिता आनी आमकां सांगता की म्हजो पाटलाव करतलो जाल्यार, म्हजो खरो शीस जातलो जाल्यार एक शिसान कितें करचें जाय तें तो स्पश्टपणी 3 तो मुद्दे दिता. आनी तें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, पयलें म्हणल्यार आपणाकूच पाट करची. आपणाकूच पाट करप म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, पूर्णपणी तुजें जिवीत आख्खें देवाच्याच हातांत घालप आनी वयलो जागो देवाकूच दिवप. पयलो प्रायोरिटी म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, देव आनी ताचे राज्याक आमी पयलो जागो दिवप. आनी आमचे दर एक जाणाचे आमची आशा आसात, आमची खुशी आसात, आमची वंदावणी आसात, त्यो फाट करून देवाक पयलें स्थान दिवंक हें आयज जेजू आमकां आपयता. दुसरी मुद्दम म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आमकां म्हणटा आमचो खुरीस उबार. म्हणल्यार काळजांत सावन खुशालकायेन आमी क्रिस्ती भावार्थाची जबाबदारी पाडूंक गरजेची. आनी ती म्हणल्यार मोगाच्या भयणो, खंयचेय घोडयेक आमी दुनिया आनी ताचे सेवेक हाजीर रावंक गरजेचें. कसले काळार कसले वेळार कितेंय आमच्या जिवितांत येता, बरें येता वायट येता, आमी आमचे खुरीस जे आसात ते आमी घेवन देवा खुशालकायेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां आपयता तें म्हणल्यार आपणाचो पाटलाव कर. म्हणजे आमकां आख्खें आमचें ध्यान मन, आमचो फोकस जेजूचूच आसूंक जाय. हेंच जावन आसा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें आपोवणें दर एक ताच्या शिसाक, दर एक ताच्या पाटलावदाराक. पूण जायते फावटी मोगाच्या भयणीनो, आमी आमच्यो वंदावण्यो, आमच्यो आशा आनी आमच्यो खुशी जी आसात संवसारांत, ज्यो आमकां हे आपोवणेक खरो जबाब दिवंक आमकां फाटीं व्हरतात. आमी आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत कशे तरेन जियेतां काय, जेजून आमकां आपयल्लीं आसात आपणाकूच पाट करून, आमचे खुरीस उबारून आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी हें करतात काय, आमी करिनात जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत खऱ्यांनीच देवा लागीं, जेजू लागीं आमी आदार आनी बळ मागूंक गरजेचें. कित्याक आमी ताचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां आमचो फोकस, आमचें आख्खें ध्यान मन ताजेरूच लावंक गरजेचें. आयज आमकां मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आमच्या कुर्साक वेंग मारूंक आपयता आनी तो म्हणटा की कुर्साचीच वाट जी आसा ती जावन आसा दर एक क्रिस्तांवाची खरी वाट. ती जावन आसा आमच्या दुनियाची वाट आनी आमी तीच पाडूंक गरजेचें.
आयज आमचो दोनी आमचो खरो गाड स्टेशनाचो गाड आमकां तेंच प्रश्न करता, कोणाक काल्वारी कडेन वचूंक जाय कितें? आमी तयार आसात ह्या आमचो मार्ग चलूंक जो आमकां जेजू आपयता तो? ह्याच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवाचें बळ आनी शक्ती मागुया आमकां जेजूचे खरें साक्षीदार करूं म्हूण मागूं.